पुराय गोंयांत रंगाची होळी मनयतात, पण सांगेच्या मलकर्णे वाठारांत होळयेचो सण एका वेगळ्याच पद्दतीन मनयतात. मलकर्णेचो शेणी उजो हो गोंयभर फामाद आसा. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ही शेणी उज्याची परंपरा चलत आयल्या. गुलाल आनी रंगाची उधळण करून न्हय जाल्यार चक्क उज्याच्यो किटयो उधळून ही होळी खेळटात. सोमारा राती कडेन हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. शेणी हातान घेवन ताका उजो घालून झाडाच्या चुट्टान उज्याच्यो किटयो आपल्या आंगार फाफडून घेतना पळोवपाक शेकड्यांनी लोक मलकर्णे गांवांत येतात. शिगम्याच्या पुनवेच्या राती कडेन हो उत्सव मनयतात. पयलीं आमी एक मांडार आमगेल्या शिवरात्र जावन तोणी दवरता. तोणी दवरून म्हणटकीर आमगे मागीर शिगमो स्टार्ट जाता 4-5 दिसांनी. मागीर शिगमो जातकीर मागीर आमगे काल आमी पयर आमी शिगमो भायर वयता. मागीर शिगमो भायर येयलो म्हणटकीर आमगेलो मागीर काल आमी शिगमो धरून येयलो म्हणटकीर आज आमगे सकाळीं मांड न्हांवपाचो. मांड न्हांवलो म्हणटकीर मागीर सगळ्याक कोण कोणाक पुरसार हेका देवान सगळ्या वाडी भरपाची. मागीर आमी मांडार वयता. मांडार आमी ती आमगे तरंग आसा पळय ती आमी चलयता. मागीर आमगे थंय देव अवसर बिसर येवपाचें आनी मागीर तें कितें आमी सांगपाचें. तेजे नंतर मागीर आमी होळी हाडपाक वयता. आमगे 3 होळी आसता त्यो, एक जल्म्याची, एक मल्लिकार्जुनाची, एक नागनाथाची, एक उज्यावळ म्हणून आसता हांगा. ते मागीर सकाळीं परां आमगे शेणी उज जालें म्हणटकीर हांगा आमी होळये उज मारता. आनी तितूंकूच आमी सामके जेन्ना तोणी दवरता पळय आमी तेन्ना आमी सामकी शिवराक आसता, कांयच ना, सामकी हें आसता. आनीक होळी हाडली म्हणटकीर आमी सगळ्या नाचोवप जाता ती. मागीर एक भुरगे आमगेलो ते होळी खाना घेवन 1 व्हरता 2 व्हरता अशें करून ते हांगा रावंड मारप होळी घेवन सगळ्या. तेजे नंतर मागीर आमगे उजो घालता. उजो थंय पेटोवप ग्रावंडार. थंयसान उज पेटयली म्हणटकीर आमी मागीर देवाचेर उज घालप सगळे देवाचेर उज घातले म्हणटकीर मागीर आमगे वयर थंय एक मांड धरता. थंय मांड धरलो मागीर हांगा एक मांड धरता. मागीर आमगे लोकां खातीर थंय उजो लोकांक उज्यांतल्यान वचपाक हेका. मागीर आमगे फाल्यां तशेंच शेणी उज जालो म्हणटकीर आमगेली होळी उज मारता. होळी उज आमगे सकाळीं दिवजां जाली मागीर आमगेलो कळस आमगे देवाचो कळस आसता. तो कळस घेवन आमी मागीर घरान सगळ्या वचपाचें.